नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक येवकार. आवय बापूय जावप हे प्रत्येक जोडप्याचें स्वप्न आसता, पण कांय अशीं जोडपी आसता जांकां हें नैसर्गीक तरेन शक्य आसना. अशा वेळाचेर आमच्या मेडिकल क्षेत्रांत खुबशे उपाय आसात आनी तातूंतलोच एक उपाय म्हणल्यार IVF ट्रिटमेंट, इन विट्रो फर्टिलिटी ट्रिटमेंट. आज वर्ल्ड IVF ट्रिटमेंट डे आणि 25 जुलय 1978 ह्या सालान लुई ब्रावन हो पयलो IVF बेबी जल्माक आयिल्लो. ताचें नांव आशिल्लें लुई ब्रावन. म्हणूनच आज हो दीस मनयतात. ह्या IVF ट्रिटमेंट बद्दल खुबशे मिसकॉन्सेप्शन आसा आनी खुबशे प्रश्न, वेगवेगळे तरेचे प्रश्न आमच्या मनान आसता. अशा वेळाचेर हे प्रश्न सुटावे जावप खूब गरजेचें आसा. ताका लागूनच आज ह्या बाबतींत आमकां मार्गदर्शन करपाक आमचे बरोबर आसा आमचे आयचे गेस्ट डॉक्टर मिलिंद कोलवाळकर. डॉक्टर मिलिंद कोलवाळकर हे MD सिनियर गायनेकोलॉजिस्ट आसा, तशेंच लॅप्रोस्कोपिक सर्जन आनी इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट. तांचे IVF एंजल्स गोवा म्हापसा क्लिनिकान तांचे हे क्लिनीक आसा, जे इनफर्टिलिटीचेर कितलेशेच जोडप्यांक तांच्यांनी आज एक उमेद दिल्ली आसा आनी तांचें स्वप्न पुराय केल्लें आसा. डॉक्टर, तुमकां गोमंतक टीव्हीचेर येवकार. नमस्कार. डॉक्टर, आमी सगळ्यांत पयलीं IVFचेर उलोवच्या पयलीं म्हाका दिसता फर्टिलिटी आनी इनफर्टिलिटी हाचेर आमी उलयल्यार चड बरें कशें दिसता, कित्याक आमच्या मनान त्या बाबतींत खुबशे प्रश्न आसा आनी ते प्रश्न पयलीं सुटावे जावपाक जाय अशें म्हाका दिसता. सो पयलीं म्हळ्यार आमकां कळूंक जाय फर्टिलिटी म्हणजे कितें. फर्टिलिटी म्हणजे भुरगें जावपाची क्षमता. हें आमी सामकें इजिली धरतात की आमचें इंडियेचें पॉप्युलेशन सेकंड लार्जस्ट इन द वर्ल्ड, कितें इतल्या लोकांक कोण आयकलां की बायलेकूच ह्या इनफर्टिलिटीचे किंवा भुरगे जायना तेन्ना बायलेकूच रिस्पॉन्सिबल दवरता. पण बायले मदीं आनी दादल्या मदीं अशीं खुबशीं कारणां आसतात. ती कसलीं कारणां आसूं येतात? नॉर्मली जेन्ना आमी पेशंटाक जेन्ना इनफर्टिलिटीचो जेन्ना ट्रिटमेंट दिवचो पडटा तेन्ना ऑलवेज बेटर जेन्ना दोगूय जाणां बायल आनी घोव आमचे दोगूय जाणां एका बरोबर क्लिनिकान आयिल्ली बरी. कित्याक पळोवंक गेल्यार 30% जे कॉजीस आसता ते बायले खातीर आसतात, 30% कॉजीस आसता ते दादल्या खातीर आसतात, 30% कॉजीस दोगांय खातीर आसतात आनी 10% कॉजीस अननोन अशें आमी म्हणटात. सो जेन्ना आमी चॅक करता तेन्ना बायले मनशाकूय चॅक करूं जाय, दादल्या मनशाकूय चॅक करूं जाय. नॉर्मली आमच्या इंडियन सोसायटीन ऑलवेज नॉर्मली बायले मनशेक जबाबदार धरतात, पुणून मेल जो आसा ही इज 50% पार्टनर इन द बेबी. सो ताकाय चॅक करून ताज्या भितर कितें दोश आसत जाल्यार आमी पळोवंक जाय. पण अशीं खंयचीं कारणां आसा जाका लागून भुरगें जावपाक खुबदां अशें कठीण जाता किंवा खूब दीस वता, खूब वर्सां वतात? ही कितें कारणां आसूं शकता, म्हणजे खंयचे फॅक्टर्स हाका इफेक्ट करूं शकता? सो पळोवंक गेल्यार नॉर्मली आमी डिवायड तर करीत जाल्यार एक म्हणटा तें सगळ्यांत कॉमन ह्या दिसांनी म्हणटा तें लायफस्टायल डिजॉर्डर्स आनी दुसरें म्हणटा तें खरें कितें तरी पॅथॉलॉजी तर आसत बायले मनशाच्या पिशवेन नाल्यार हजबंडाच्या सीमन कावंटान. सो लायफस्टायल डिजॉर्डर्स हे जे आसा जे आमी सगळ्यांत आतां सगळ्यांत कॉमन आतां आमी पळयतात, तातूंत फर्स्ट आमकां बायलां भितर दिसता म्हणटा तें वाडटा तें मोटेपण आनी PCO. दुसरें जें आसा तें सायकोलॉजिकल, तांचो स्ट्रेस आसता, ऑक्युपेशनल स्ट्रेस आसता, मागीर तांचे एजी खातीर लेट मॅरेजीस आशिल्ल्या कारणान इनफर्टिलिटी आसूंक शकता, नाल्यार भुरगें फॅमिली स्टार्ट करप हें तांणी लेट केल्ल्या कारणानूय इनफर्टिलिटीचें प्रमाण आसा तो वाडटात. आतां मेल्सांनी सुद्दां पळयत जाल्यार दोनूय जे हांवें बायलां मनशाक सांगलां ते दादल्या मनशाकूय लागता. सो तांचे लायफस्टायल म्हणजे कितें, बेजिकली मेन चडशे स्मोकींग करतात. अशें म्हणना की हांव वुमेन स्मोकींग करिनात, पूण कमी आसा. पूण ह्या दिसांनी आतां नवी जी पिढी आसा ती बी आतां स्मोकींग, ड्रिंकींग, लेट नायट पार्टीज हे सगळे करूंक लागले. मेल्सांनी पळोवंक गेल्यार नॉर्मली आसा ते स्मोकींग, ड्रिंकींग, मागीर तुजें मोटेपण आसता तांकां, मागीर ते तांचे लायफस्टायल जे आसता ते नॉर्मली खुबशे लोक अशे फॅक्ट्रीन काम करतात, नाल्यार जे फार्मर्स आसता तांकां पॅस्टिसायडा खातीर तांचे स्पर्म कावंट कमी जाता. आनी स्पेसिफीक कॉजीस तर पळयत जाल्यार अशें आसूंक शकता की तांचे टेस्टीज आसा ते सारके डेवलप जाल्ल्या ना कारणान तांचे स्पर्म्स नासतात, ऑर टेस्टिजांतल्यान भायर स्पर्म्स येवंक ब्लॉकेज आसूंक शकता,
नाल्यार कितें ट्रिटमेंटा खातीर तांचे स्पर्म कावंट कमी जावंक शकता. वेरिकोसील म्हूण एक डिजीज आसता जातून कोळयांनी भितर जे ब्लड फ्लो आसता तो थंय भितर सांठोवन राविल्ल्या कारणान ताचो टेम्परेचर वाडटा आनी तातूंतल्यान स्पर्म कावंट कमी जाता. ओके, म्हणजे अशी खूबशीं कारणां आसा जी आमी खंय तरी कंट्रोल करूं शकता किंवा आमी हे एवॉयड करूं शकता, पण कांय गजालींनी हे शक्य जायना. अशा वेळाचेर खुबशे मेडिकल क्षेत्रांत भरपूर ट्रिटमेंट्स आयिल्ली आसा, ती नेमकी खंयची आसात? सी बेजिकली पळोवंक गेल्यार 4 तरेचे ट्रिटमेंट असतात इनफर्टिलिटी खातीर. पयली म्हणटात ते सिंपल म्हणजे ओव्युलेशन इंडक्शन. दीस इज फॉर बायलां खातीर. ओव्युलेशन इंडक्शन म्हणजे अंडी तयार करप. आतां थोडे तर कंडिशन जर पळयत जांकां बायलां म्हणजे प्रत्येक म्हयन्याक पाळी येना नाल्यार प्रत्येक म्हयन्याक तांकां अंडी तयार जायना, जशें PCO कंडिशनान जाता, जाल्यार ह्या खातीर प्रेग्नन्सी धरूंक प्रॉब्लेम जाता. सो असल्या कारणां खातीर सिंपल गुळयो जश्यो क्लोमिफिन सिट्रेट म्हूण आसा नाल्यार लेट्रोजॉल म्हूण आसा, ह्यो जश्यो गुळयो दिल्यो की आपल्या आपूण अंडी तयार जावंक शकता आनी अंडी तयार जावन प्रेग्नन्सी धरूंक शकता. फुडें तर मातशें पळयत जाल्यार दादल्याचे डिजीज तर पळयत जाल्यार केन्ना केन्ना दादल्या मनशाचो कावंट तर मातसो कमी आसत, ऑर ताची मोटिलिटी कमी आसत, ऑर तातूंतची मॉर्फोलॉजी म्हणजे जे स्पर्म्साचे कॅरेक्टर आसा ते मातशे कितें डिफेक्टीव आसत, ऑर कितें इन्फेक्शन आसत जाल्यार तांकां IUI म्हणटा तो ट्रिटमेंट आसा. ताका फूल फॉर्म ताचें इंट्रा युट्रायन इन्सेमिनेशन. सिंपल म्हळ्यार दादल्या मनशाचो कावंट तर मातसो कमी आसलो जाल्यार ताजो आमी जे सीमन आसा ऑर ताका जे आमी ताका शुक्राणू नाल्यार वीर म्हणटा ते आमी लॅबॉरेटरीन व्हरून ताका प्रोसेस करता. म्हणजे प्रोसेस म्हणजे ताका 2 तरेचे ट्रिटमेंट आसा. एक म्हणटा तो ग्रेडियंट मेथड आनी दुसरो आसा तो स्विम अप मेथड म्हणून. सो ते बरे जे स्पर्म्स आसतात ते स्विम जावन वयर येतात. फास्टस्ट स्पर्म्स सगळे आसात ते सगळे हे बेस्ट स्पर्म्स जे आसात ते आमी कलेक्ट करून बायलो मनशेच्या पिशवेन भितर आमी ते घालतात ऑर ताका ट्रान्सफर करतात. सो जेन्ना हे अंडे बायलो मनशेचे फुटूंक पावता त्याच टायमाचेर जशे ते स्पर्म्स आमी तर भितर घाले जाल्यार प्रेग्नन्सी येवपाचे चान्सीस वाडटात. सो ह्या ट्रिटमेंटाक आमी IUI अशें म्हणटात. ही वेगवेगळी ट्रिटमेंटां आसात, पण आतां आमी जेन्ना IVF बद्दल उलयता तेन्ना एक्झॅक्टली हे ट्रिटमेंट कितें म्हणून आसता? सी IVF हो आसा तो मातसो स्पेशल ट्रिटमेंट आसा आनी इट इज नॉट फॉर एवरीबडी. सो बेजिकली जे बायलां मनशाचे ट्यूब्स ब्लॉक आसतात ऑर तांचे युट्रसाक एंडोमेट्रियोसीस म्हणटा तो प्रॉब्लेम आशिल्लो आसत जाल्यार, नाल्यार खूबदां तांणी IUI करून ते तर फेल जाल्ले आसत, ऑर जर तर कितें तांकां जोडप्यांक तर कितें जेनेटीक डिजॉर्डर आसत ती भुरग्यांक येवंक जायना त्या कंडिशनान, नाल्यार तांकां कसलो तर कॅन्सर ट्रिटमेंटा खातीर तर घेवंक जाय फुडें ट्रिटमेंट जाल्यार तांची अंडी स्टोर करून दवरून तांकां ट्रिटमेंट फुडें घेवंक येता अशें कारणान आसूंक शकता. ऑर आनी एक आसूंक शकता म्हणटा तो जर तर हजबंडाचो स्पर्म कावंट सामको कमी आसत जाल्यार ताका ते स्पर्म्स जे आसात ते बायलो मनशाचे एक जाग फर्टिलायज करून IVF ICSI म्हणजे फूल फॉर्म आसा इंट्रासायटोप्लाज्मीक स्पर्म इंजेक्शन, हो एक ट्रिटमेंट आसा. ओके डॉक्टर, जेन्ना आमी हे सगळें उलयता तेन्ना हेका कितें एज बी लिमीट आसता किंवा अमकेच एजी पयलीं करपाक जाय किंवा हेच्या पयलीं करप ना, सो एज मर्यादा कितें आसा? दीस इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन. खंयचोय सक्सेस ट्रिटमेंट तर आसूं जाय जाल्यार सगळ्यान इम्पॉर्टंट म्हणटा ती एज. आतां जेन्ना आमी बायलो मनशेक पळयतात तेन्ना जेन्ना बायलो मनीस जेन्ना पिरियड्स तांची सुरू स्टार्ट जाता म्हणजे ल्हान चली आसतना जे पिरियड्स जेन्ना स्टार्ट जाता तेन्ना तांच्या दोनूय ओवरीन फायनायट नंबर ऑफ एग्स म्हळ्यार अरावंड 2 लाख अंडी सुमार ती आसतात. आतां हो 2 लाख हो नंबर खूब व्हडलो कसो दिसता. पूण जशी जशी ही बायलो मनीस एवरी मंथ तांकां पिरियड येवन ती जाणटी जातात की खुबशी हातूंतली अंडी आपल्या आपूण पिड्ड्यार जावन डिस्ट्रॉय जाता. सो बाय द टायम रिप्रोडक्टीव जेन्ना एज येता वीच इज नॉर्मली वी से फ्रॉम 18 to 40 ह्या वर्सांनी जेन्ना बायलो मनीस प्रेग्नन्सी खातीर जेन्ना येतात तर जितली तूं बेगीन ट्रिटमेंट घेता तितले तुजे सक्सेस जावपाचे चान्सीस बरे आसतात. कित्याक तुका अंडी चड आसतात, तुजे अंड्याची क्वॉलिटी बरी आसतात. सो तातूंत भुरगे जे जातले ताजे जे हे आसा डिजिजीस बी कितें आसा ते कमी जावपाचे चान्सीस आसात. जशी जशी बायलो मनीस 30 वर्सांच्या वयर गेली की तांची ती अंडी कमी जावंक लागता. सो आनी ती अंडी कमी कशी जाता, ती अंडी स्लो कमी जायना, ती एक्सपोनेन्शियली कमी जाता म्हणजे व्हेरी व्हेरी फास्ट कमी जाता. सो जशें जशें तुजें एज वाडली
तशें तशें ती अंडी कमी जाल्ल्या कारणान ताची क्वॉलिटी कमी जाता आनी क्वॉन्टिटी कमी जाता. सो हाज्या खातीर जशी तुजी एज वाडटा तशें तुका भुरगें जावंक प्रॉब्लेम जाता. पण कांय कपल्स अशी आसा की जेंकां एक 40 उपरांत सुद्दां कन्सीव करपाक जाय किंवा वचपाक जाय हे ट्रिटमेंटाक. सो अशा तरेच्या कपल्सांक कितले पर्संटेज आसा की हे जावं शकता, प्रेग्नन्सी तांच्या मदीं येवं शकता, नॉर्मल बेबी? हय, सो आमी जेन्ना कपल्स आमच्या ओपीडीन येता तेन्ना तांचे आमी पयलीं खूब टेस्ट करतात. कितें पयलीं तांची हिस्ट्री घेतात, तांकां एग्जामीन करतात, तांचे ब्लड टेस्ट करतात, तांची सोनोग्राफी करता, गरज पडत जाल्यार तांची HSG म्हणटा ती टेस्ट करतात, ट्यूब्स तांचे ओपन आसा काय ना ते पळोवन. सो हे जे हॉर्मोनल जे टेस्ट जे आसता तातूंत एक व्हेरी इम्पॉर्टंट एक टेस्ट आसा ताका आमी एंटी मुलेरियन हॉर्मोन हाका म्हणटात. सो हो एंटी मुलेरियन हॉर्मोन आमकां कितें सांगता की बायलो मनशेच्या ओवरीन कितली अंडी अजून उरल्या आनी ताजो प्रेग्नन्सी धरपाचे चान्सीस कितले बरे आसा ते. सो हाज्या खातीर आमी अशें डिवायड केलां की 4 वयर तर आसत जाल्यार प्रेग्नन्सी धरपाचे चान्सीस एकदम बरे. 2 ते 4 हातून आमी सॅटिस्फॅक्टरी अशें म्हणटात. 2च्या सकयल म्हणजे 0.3 to 2 हातून लो चान्सीस आनी लेस दॅन 0.3 हाका सामकेच कमी चान्सीस असतात. सो हो एक टेस्ट जो केलो ताजे नंतर आमी सोनोग्राफी करून पळयतात की दोनूय ओवरीन अंडी कितली आसा. सो ताका आमी एंट्रल फॉलिकल कावंट अशें म्हणटात. सो तातूंतल्यान एंट्रल फॉलिकल कावंट म्हणजे कितें, ही अंडी अजून खूब ल्हान आसा, ती जसो तुवें ट्रिटमेंट तर दिलो जाल्यार ती अंडी व्हडली जातली. सो आनी त्या व्हडल्या अंड्यांनी मागीर जशी ती मॅच्युअर अंडी जाली की तातूंतल्यान प्रेग्नन्सी येवंक शकता. आतां जशी बायलो मनीस 40 वर्सांच्या वयर गेली तांचे हे AMH लेवल्स आनी तुजे AFC म्हणजे एंट्रल फॉलिकल कावंट आपले आपूण कमी जाता. सो कमी जाल्ल्या कारणान ताची क्वॉलिटी आनी क्वॉन्टिटी कमी आशिल्ल्या कारणान हातूंतल्यान जी बाय चान्स भुरगीं तर जाली जाल्यार एक म्हणटा तें फर्स्ट म्हणजे एज इट इज डिफिकल्ट भुरगें जावप, पूण जर तर जाली जाल्यार तातूंत मागीर एबनॉर्मल भुरगीं जावपाचे चान्सीस मातशे चड आसतात. सो असल्या कंडिशनाक सुद्दां जेन्ना IVF ट्रिटमेंट जेन्ना ती वतात तेन्ना हे जे एम्ब्रियोज जे तयार जाल्ले आसा तांची एक नवी टेस्ट आयिल्ली आसा ताका आमी PGT म्हणटा, प्री जेनेटीक टेस्टिंग. सो अंडे भितर एम्ब्रियो पिशवेन भितर घालच्या पयलीं ताजे ते थोडे सेल्स असतात ते आमी जर टेस्टिंगाक घाले जाल्यार तातूंतल्यान आमकां बेबीक कितें तरी एबनॉर्मलिटी आसा काय ना ती कळटा. सो बेजिकली आमी सगळ्यान भियेतात कित्याक डावन सिंड्रोम म्हणटात. सो हो मंद बुद्धीचो जो प्रॉब्लम जो आसा पळय तो जर आमकां डिटेक्ट जालो जाल्यार ते एम्ब्रियो आमी भितर घालचे ना. दुसरें आसूंक शकता की सेक्स लिंक्ड हे डिजीज आसूंक शकता. सो लायक फ्रेजायल एक्स म्हणजे आसूंक शकता, तातूंत ऑटिझम जावंक शकता भुरग्याक. सो हे सुद्दां कंडिशन्स आमी पयलीं पळयले जाल्यार असले एम्ब्रियोज आमी भितर घालचे ना. सो हे आतां जे नवे टेस्ट आयल्या तातूंतल्यान खुबशेदा आमी पळयलां की जर तर आमी सगळ्यान बेस्ट युप्लॉयड एम्ब्रियोज म्हणटा ते तर भितर घालत जाल्यार तातूंत प्रेग्नन्सी धरपाचे चान्सीसूय बरे आसता आनी तातूंतल्यान बेबी जे जाता ते हेल्दी जाता आनी मिसकॅरेजीस म्हणजे प्रेग्नन्सी वचपाचे चान्सीस कमी जाता. डॉक्टर मिलिंद कोलवाळकर आमकां खूब बरी म्हायती दिता IVF बद्दल आनी तांचे कडेन आमी खुबशे आनीक म्हायती घेवपाची आसा. पण आतां वेळ जाला एक ल्हानसो ब्रेक घेवपाचो. घेवया एक ल्हानसो ब्रेक. विसा उपरांत तुमकां परत एक फावट येवकार आनी आमी आसात आज डॉक्टर मिलिंद कोलवाळकर हांच्या बरोबर आनी ते आमकां IVF बद्दल खूब बरी म्हायती दिता. डॉक्टर, म्हाका तुमकां फुडलो प्रश्न विचारन दिसता की IVF हो कितें प्रोसिजर आसता जो? जेन्ना आमी IVF बद्दल उलयतात तेन्ना IVF जे आसा ते 4 भागांनी आमी नॉर्मली डिवायड करता. सो पयलो भाग म्हणजे कितें, पयलो भाग म्हणटा ती अंडी तयार करपाचें. सो प्रत्येक ओवरीन जी अंडी आसात ती तर आमी स्टिम्युलेट केली इंजेक्शनां दिवन, तांकां आमी गोनॅडोट्रॉपिन्स म्हणटात. सो ती इंजेक्शनां जशी दिली की तातूंतल्यान अंडी आसा ती मोठी जावंक लागता. सो हो जो प्रोसेस जो आसता तो नॉर्मली अरावंड 8 ते 10 दिसांचो सुमार आसता. सो ह्या प्रोसेसान जेन्ना आमी डेली तांकां बायलो मनशाक इंजेक्शन दिता ते इंजेक्शना खातीर ती अंडी हळू मोठी जायत रावता. हाज्या खातीर 2दा नाल्यार 3दा बायलो मनशेक हॉस्पिटलान येवचें पडटा. आनी तेन्ना आमी जे हॉस्पिटलान जेन्ना येतात तेन्ना पयलीं म्हणटा ती तांची आमी सोनोग्राफी करून अंडी कशी कितली मोठी जाली ती पळयतात. जेन्ना ती अंडी नॉर्मली
18 ते 20 मिलीमिटराची जाता, जाका आमी मच्युअर एग्स अशें म्हणटा. त्या दिसा आमी तांकां एक ट्रिगर दिता. ट्रिगर म्हणटा तें एक इंजेक्शन आसता, जातूंतल्यान ती अंडी फुटपाचें आसता. सो हे इंजेक्शन दिल्या नंतर 36 वरांनी तांकां आमी परत हॉस्पिटलान आपयतात. हो एकूच दीस आसता जेन्ना तांकां हॉस्पिटलान एडमीट जावंक जाय. सो सकाळीं नाल्यार सांजची जशी पेशंट आयली उपाशी पोटार, तांकां आमी एक ल्हानशी एनस्थेसिया दिता, वीच इज जस्ट लायक 5 मिनटाचें नाल्यार 10 मिनटाचें. आनी अल्ट्रासावंडान आमकां घेवन ती जी अंडी आसा ती आमी बॉडींतल्यान भायर काडटात. आनी ती भायर काडल्या नंतर मागीर जो आसा ताका आमी थर्ड प्रोसेस म्हणटा, ताका लॅब वर्क म्हणटा. सो ह्या लॅबान ही अंडी जी काडिल्ली आसा ती प्रोसेस करता, म्हणजे ताजे भोंवतणी जे थोडे सेल्स जे आसतात ते काडटात, और तांच्या भोंवतणी स्पर्म्स जे आसा ते दवरतात. सो जें तुजें नॉर्मली पिशवेन भितर जाता तें आमी लॅबान करतात. सो हाकाच आमी इन विट्रो फर्टिलायझेशन म्हणटा. इन विट्रो म्हणजे बॉडीच्या भायर फर्टिलायज करप. हो इज द तुजें हें म्हणजे हो जालो सगळो प्रोसिजर ह्या ट्रिटमेंटचो. पण डॉक्टर, प्रेग्नंट जावपाक ह्या प्रोसिजरान म्हणजे कितलो तेंप वता? म्हणजे चडशे खूब फावटी करचें पडटा काय पयलेच फावटी येतकच हें जाता, अशें कितें आसा? हय, सो हाजे खातीरूय हांवें जशें पयलीं सांगिल्लें, जशें एज इज सगळ्यांत व्हडलें इम्पॉर्टंट. आनी सेकंड म्हणटा तें तुजे AMH लेवल्स कितले आसा ते पळोवपाचे. म्हणजे AMH म्हणजे तुज्या बॉडीन अंडी कितली आसा ती पळोवपाची. आनी तिसरें इम्पॉर्टंट आसता की तुजे फर्टिलिटी ड्युरेशन कितलें आसा तें. सो हे तिनूय जेन्ना तर धरले जाल्यार ताज्या प्रमाणे आमी कॅल्क्युलेशन करून तुमकां इंजेक्शनां दितात. सो जर तर आमकां अंडी तर खूब तर मेळ्ळी जाल्यार तुजो प्रोसेस बेगीन जाता. जर तर अंडी तुका खूब मेळ्ळी ना जाल्यार मागीर तुका समटायम्स हो प्रोसेस तुका रिपीट करचो पडटा. कित्याक जे बेबी आमी तुमच्या भितर घालतले ते हेल्दी आशिल्ले आसून तुका अंडी जी मेळटा ती हेल्दी आसूं जाय. ती तर अंडी तर हेल्दी नासत जाल्यार जे आमी भितर तुज्या बॉडी भितर जे हे घालतले, एम्ब्रियो जो घालतलो तो एकाद्रे ग्रो जायनासतना रावतलो, ऑर इवन मिसकॅरेजीस जातले. सो सगळो जो ट्रिटमेंट आसा तो फेल जातलो. सो हाज्या खातीरूच एज आनी तुजो AMH आनी AFC लेवल्स आसा ते सगळ्यांत इम्पॉर्टंट. सो हे जेन्ना जालें तेन्ना जो फोर्थ पार्ट ऑफ IVF जो आसता ताका आमी ट्रान्सफर म्हणटा. सो हो ट्रान्सफर जो आसा ताका बेजिकली 2 तरेचे आसता. एक म्हणटा तो फ्रेश ट्रान्सफर, म्हणजे इमिजिएटली बायल मनीस आयली, ताजी अंडी काडली, लॅबान ती प्रोसेस जाली आनी 2-3 दिसांनी तो एम्ब्रियो जो डेवलप जाल्लो आसा तो परत घालपाचो, ताका आमी फ्रेश ट्रान्सफर म्हणटा. आनी दुसरो आसा ताका आमी फ्रोझन ट्रान्सफर म्हणटा. सो फ्रोझन ट्रान्सफर म्हणजे कितें, ही जी अंडी जी आमी बॉडींतल्यान भितर काडिल्ली आसा ती फर्टिलायज केल्या नंतर ती आमी मागीर हे करता, फ्रीज करतात. सो ह्या प्रोसेसाक आमी विट्रिफिकेशन म्हणटा. सो लिक्वीड नायट्रोजन जे आसता तेजो -196 डिग्रीज टेम्परेचर आसा. सो तातूंत जशें तें घालें ते इमिजिएटली ते तातूंत भितर आयस जावन तें आसा तशें स्टेटीन उरता. सो हाजी कितें इम्पॉर्टन्स, एक म्हणटा तें ही जी आमी फ्रीज करून जेन्ना दवरतात ती ज्या दिसा ती फ्रीज करतात त्याच एजीची ती उरता. म्हणजे सपोज आमी तर एक धरलें की एक बायल मनीस आसा जी 30 वर्सांचेर आमचे कडेन ट्रिटमेंटाक आयली आनी आमी तुका ट्रिटमेंट केलो आनी तिका जालें भुरगें. सो बाकीची ताजी एक्स्ट्रा जी अंडी आसा ती तर आमी भितर आमचे कडेन जी उरल्या ती ते एक 10 वर्सांनी तर ती बायल मनीस आयली जेन्ना ती 40 वर्सांची आसा. आतां ह्या 40 वर्सांचेर जर तर ताजी आमी अंडी काडली जाल्यार ती 40 वर्सांची आसतली, जातून तुका प्रेग्नन्सी धरपाचे चान्सीस मातशे कमी. पूण ही जी फ्रोझन जी आमी तांची एम्ब्रियोज जे दवरल्या दे आर स्टील एट 30 years ऑफ एज. So they are still having a very good chance. So this 40-year woman कितें तांकां जर आमी ते एम्ब्रियोस ट्रान्सफर केले जाल्यार ताका प्रेग्नन्सी धरपाचे चान्सीस आर वेरी गुड. सो हो जालो एक. दुसरें म्हणटा तें समटायम्स पिशवे भितर फायब्रॉयड्स आसूंक शकता, एंडोमेट्रियोसीस आसूंक शकता, भितर पड्डो आसूंक शकता युट्रसा भितर, ऑर इन्फेक्शन आसूंक शकता. सो असल्या कंडिशनान जर तर आमी एम्ब्रियोस जर डायरेक्टली भितर घाले जाल्यार ते सर्वायव जावचे ना. सो वॉट वी कॅन डू की ते जे कितें पॅथॉलॉजी आसा, म्हणजे फायब्रॉयड काडलो, एंडोमेट्रियोसीस ट्रीट केलें, भितर तो पड्डो आसा तो कट केलो, ताजे नंतर सगळे पिशवेच्या भितर ऑप्टिमल जशे कंडिशन्स जाले ते एम्ब्रियोज आमी भितर घाले जाल्यार ताचे सक्सेस रेट्स आर मच हायर. सो हें जाल्यार तुजें सेकंड हें करूंक येता.
थर्ड जे आसूंक शकता जशें हांवें तुका सांगिल्लें तें आमी PGT नाल्यार ते टेस्टिंग करता म्हणून एम्ब्रियोज ते तर आमी एम्ब्रियोज तर टेस्ट करूं जाय जाल्यार ते डायरेक्टली फ्रेश घालूंक येना सो त्या खातीर आमी स्टोर केले काय ते घाले की तातूंत प्रेग्नन्सी धरपाचे चान्सीस आर मच बेटर. ओके सो हे सगळे फॅक्टर्स आसात जे प्रेग्नन्सीक आमकां हेल्प करता पण हे सगळे आमी जेन्ना ट्रिटमेंट घेता तेन्ना एका कितें स्पेशल जतनाय घेवची पडटा स्पेशल केअर प्रिकॉशन्स अशें कितें आसता. हे हाका आमी मिसकन्सेप्शन्स म्हणटा. खुबशे पेशंट आमकां विचारता दोतोर ह्या ट्रिटमेंटाक कितलो टायम लागतलो ह्या ट्रिटमेंटाक तुका एडमीट जावचें पडटलें ह्या ट्रिटमेंटाक तुका न्हिदून रावचें पडटलें 9 म्हयने. दीस इज ऑल फॉल्स. ट्रिटमेंट इज व्हेरी सिंपल. एक म्हणटा ते तुका इंजेक्शनां घेवची पडटा थोडे दीस येस दॅट इज यू कॅनॉट चेंज दॅट. दुसरें म्हणटा ते तुका अर्द दीस फक्त हॉस्पिटलान रावचें फक्त ती अंडी काडूंक आनी जेन्ना तुजी ट्रान्सफर केली जाल्यार आमी फक्त 10 मिनटां पेशंटाक आमच्या हॉस्पिटलान दवरतात. इमिजिएटली ते ट्रान्सफर जाली 10 मिनटांनी ते मागीर आमच्या कावन्सिलरा कडेन वचून वतात तांचे कडल्यान सगळो ट्रिटमेंट घेतात एन्ड दे आर होम. डॉक्टर तुम्ही मेन्शन केला मिसकॉन्सेप्शन बद्दल पण ह्या बाबतींत खुबशे आनीकूय मिसकॉन्सेप्शन आसा की अशें आयकलां की ह्या ट्रिटमेंटा उपरांत चडशीं एका पेक्षा चड भुरगीं जाता. इज इट ट्रू म्हणजे ट्विन्स जाता ट्रिपलट्स जाता हे खरेंच अशें आसा. सी आतां कितें आसा की IVF ट्रिटमेंट जो आसा दॅट इज अ लिटल एक्सपेन्सीव ट्रिटमेंट. सो जे सक्सेस जे जाय ते आमकां जाता तितले पेशंटाक दिवपाचें आसा. सो हाजे खातीर केन्ना केन्ना जे एम्ब्रियोज जे आसा ते ताजी तर क्वॉलिटी बरी नासत ऑर तांचे कावंट तर कमी आसत जाल्यार समटायम्स एका एम्ब्रियोच्या जाग्यार आमी 2 नाल्यार 3 भितर एम्ब्रियोज घालतात. सो येस देर आर हायर चान्सीस ऑफ गेटींग ट्विन्स एंड ट्रिपलेट्स इन IVF. पुणून जशें आमी तुका सांगलें की आतां हो नवो जो ट्रिटमेंट आयला जाका आमी PGT म्हणटा आनी तातूंत आमी एम्ब्रियोज बरे आसा काय ना तें आमकां पयलींच कळटा. ह्या अशा कंडिशनान आतां आमी फक्त एकूच एम्ब्रियो भितर घालता ताका आमी सिलेक्टीव एम्ब्रियो ट्रान्सफर म्हणटा. विथ दीस ट्विन्स नाल्यार ट्रिपलेट्स बी जावपाचे चान्सीस एकदम कमी आसा आनी मदर ऑल्सो इज हॅपी एंड द बेबी ऑल्सो इज हेल्दी. ओके दुसरें मिसकॉन्सेप्शन म्हणल्यार की खूब जाणां म्हणटात की बेबी आमच्या भशेन दिसचें ना किंवा नॉर्मल आसना अशे मिसकॉन्सेप्शन्स आयकूंक येता. सो हाचे बद्दल कितें सांगतले. दॅट इज अ व्हेरी गूड क्वेश्चन. येस दीस ऑल्सो हॅपन्स हें जाता पूण हाका आमी कितें म्हणटा हाका थर्ड पार्टी रिप्रोडक्शन म्हणटा. हातूंत कितें जाता की थोड्या दादल्या मनशांक नाल्यार बायल्या मनशांक जर तर स्पर्म्सूच ना जाल्यार तर अंडीच ना जाल्यार मागीर तांकां तांची जे ड्रीम जे आसा भुरगें जावपाचें तें कशें करपाचें. सो हाजे खातीर आमी कितें करता आमचे कडेन डोनर स्पर्म्स नाल्यार डोनर एग्स म्हणून आसतात. सो हे डोनर स्पर्म्स जे आसा ते ऑर डोनर एग्स जर तर जोडप्याक तर खंय डेफिशियन्सी आसत जाल्यार तांच्या कन्सेंटान म्हणजे तांची सारकी सिग्नेचर घेवन आमी हे स्पर्म्स नाल्यार अंडी ह्या ट्रिटमेंटाक वापरतात. हातून एक आसूंक शकता की जर तर स्पर्म तर आमी वापरलो आनी भुरगो जर चलो जालो जाल्यार येस डेफिनेटली इल लूक लायक द फादर आनी ती तर चली जाली जाल्यार डेफिनेटली इट वील लूक लायक द मदर. तुम्ही जेन्ना चलो आनी चलयेचें उलयता तेन्ना दुसरें आनीक आयकूंक येता की अशा वेळाचेर हे ट्रिटमेंटांतल्यान आमकां जेंडर सिलेक्शन करपाक मेळटा किंवा जेंडर आमकां कळटा कितें आसा तें हे कितपत खरें आसा. इंडियन गव्हर्मेंट रेग्युलेशन्स आमकां सेक्स सिलेक्शन परमीट करिनात हें जालें फर्स्ट. पूण येस इंडियेच्या भायर सिलेक्शन करूंक शकता. IVF बद्दल आमकां खुबशी आमी म्हायती जाणून घेतल्या आनी म्हाका शेवटचो प्रश्न तुमकां विचारून दिसता कित्याक आमचो टायम आतां सोंपिल्लो आसा की ह्या सगळ्या ट्रिटमेंटाक आमकां खर्च कितलो येता. सी खर्च म्हणलो काय कितें आसा की बेजिकली इंजेक्शनाचो खर्च आसता हॉस्पिटलान तुका रावपाचो जो पिकअप आसा ताजो आसता आनी लॅबाचो खर्च आसता. इट ऑल डिपेंड्स ऑन तुजे कंडिशन कशें आतां यंग बायल तर आयली आनी तिका तर कितें बिकॉज ऑफ ताजें कितें तरी ओव्युलेशन प्रॉब्लमा खातीर तर ट्रिटमेंट घेतलो जाल्यार ताजो खर्च एकदम कमी येतलो. तशेंच तर 45 इयर्सांची जर बायल आयली जाका अंडी ना ताका हजबंडाक प्रॉब्लेम आसा जाल्यार ताजो खर्च तितलो मातसो वाडटलो. आतां तुका तर बाकीचें तर चॅक करूं जाय तुका तुजे भुरगें आसा ताका हे सगळे डिजिजीज नाका तुका ते PGT करूं जाय सो ताजो ताका एड ऑन्स म्हणटा पळय ताजो खर्च वाडटा. पुणून पयलीं जसो खर्च जो आमी लोकांक भंय दिसतालो की हाका कितले पडटा कितले अशें आतां ना. आतां IVF ट्रिटमेंट सामको अफोर्डेबल जाला. इनफॅक्ट पळोवंक गेल्यार इट कॅन रेंज रायट फ्रॉम 60,000 to 1.5 lakhs. ओके
आज वर्ल्ड IVF डे आनी त्या निमतान आमी खुबशे प्रश्न जेचेर आमकां मार्गदर्शन जाय आशिल्लें ताचेर आमकां डॉक्टर मिलिंद कोलवाळकर हांच्यांनी मार्गदर्शन केल्लें आसा आनी नक्कीच आमच्या मनान जे प्रश्न आशिल्ले तुमच्या मनान जे प्रश्न आशिल्ले ते सुटावे जाले आसतले. डॉक्टर तुमी आज हांगासर आयले आनी आमकां इतली बरी म्हायती दिली ताका लागून तुमकां खरेंच मना पासून देव बरें करूं. थँक्यू. आज आमी भासाभास केली डॉक्टर मिलिंद कोलवाळकर हांच्या बरोबर आनी तांच्यांनी आमकां खूब बरी म्हायती दिली. असेच वेगवेगळे कार्यक्रम आमी घेवन तुमच्या मुखार येतलीच. तोपर्यंत पळयत रावात गोमंतक TV.